Upodexok Chapter 6 ह्या संवसारांतलें आनीक एक नॉस्ट मुझे नodrê मुखार आयलां तें लोकाक खूब कठीण लागता. समज देव एका मनशाक सोगली गिरेस्तकाय bhattam-bensam आनी मान दिता, ताका कसलीच वोस्त उणें नासता, पूण ताका ती खावंक आनी भोगूंक संदी दिना. कोण एकलो पोरकी येता आनी ती भोगता. हें सामकें निर्फळ आनी सोंसूंक जायना तसलें उपद्रे. वो समज एका मनशाक 100 भुरगीं आसलीं, तो खूब वर्सां जियेलो आनी आपल्या म्हातारपणार पावल्या उपरांत लेगीत जर ताका जिवितांतल्यो बऱ्यो वस्तू भोगूंक मेवल्यो नात आनी मेल्या उपरांत एक समाधी ताका मेळोंक ना, तर ताच्या परस आपल्या आवयच्या कुसव्यांत मेलोलें भुरगें भायर सरता तें लेगीत ओदीक धादोशी अशें म्हाका दिसता. तें निर्फळांतल्यान येता आनी कालोखांत वेता आनी ताचें नांव कालोखांतूच पुरोवता. ताका केन्नाच सुर्याचो उजवाड दिसलो ना, वो ताका जिवीत कितें तें कळ्ळें ना, पूण ओदेरेक ताका विसव मेळ्ळो 2000 वर्सां जियेलो आसतनाय जिवितांतल्यो बऱ्यो वस्तू जिवंक आनी भोगूंक मेळूंक नात. ह्या मनशा परस ताचें नशीब ओदीक बरें. अखेरेक ते दोगूय एकाच जाग्यार वचनात. मनीस आपल्या पोटा खातीर वावुरता, पूण ताचें पोट केन्नाच बरो ना. एका पिश्या परस एक शाणो मनीस कितलो वत्त्या मोलाचो. एका गरीबाक जिविताक कसो फुडो करूंक जाय तें शिकोप घेवन कसलो फायदो जाता. तें वाऱ्याक धरूंक ताच्या फाटल्यान धांवतल्या वरी निर्फळ आशेच्या कोश्टांनी चड फोडलोल्या परस आपल्या लागीं कितें आसा तातूंतच खोशी जावप ओदीक फायद्याचें. खूब काळा आदीं थारायलोल्या प्रमाणें दर वस्त घडटा आपल्या परस बोलिश्ट आसा ताका कोणाच्यानूच नितीक उबो करूंक जायना. जितलो वेळ आमी भासाभास कोत्ता तितलें ओदीक निर्फळ जाता. ताचो कसलो फायदो जाता ह्या सावळेवरी सोदतल्या मोठव्या जिवितांत आपणाक कितें बरें तें कशें समजतलें. ताच्या फाटल्यान सुर्या पोंदाक कितें घडटलें तें ताका कोण सांगतलो. देवाचें उतर हें